पहिले म्हणजे सगळ्यांक धन्यवाद करता, सगळ्यांक आभार मानूंक सोदता सगळ्यांचे जेंच्यांनी सगळे गोयचे लिडर, आमचे नॅशनल लिडर, तेंच्यांनी सपोर्ट दिलो, त्यांचो पाठिंबो असलो सगळ्यांचो. आणि सगळे आमची महिला कार्यकर्ता स्पेसिफिकली खूप काम केले. आणि आम्ही मेंबरशीप ड्रायव्ह आमची लॉन्च जाल्ली सप्टेंबरान ऑल इंडिया महिला काँग्रेसची. आणि मेंबर्स करपाचे असले आमी, त्या मेंबरशिपाच्या आधाराचेर ती निवड करपाची असली कोण महिला अध्यक्ष जातले अशी. आख्ख्या गोंयान म्हाजे मेंबरशीप चड जाल्ले आणि स्टेटीन नंबर 1 असले आणि ऑल इंडिया नंबर 8 रँक येयलो म्हाजो. आणि त्याच्या आधाराचेर तेंच्यांनी केले. पण हे आसून सुद्धा बाकीच्यांच्या सगळ्या लिडरांनी सपोर्ट केलो. नॅशनल प्रेसिडंट आमची अलका लांबा, मागीर हांव मुद्दम मेन्शन करूंक सोदता सोनिया गांधी, रिस्पेक्टेड प्रियांका गांधी, रिस्पेक्टेड राहुल गांधी, आणि आमचे नॅशनल प्रेसिडंट मल्लिकार्जुन खरगे, मागीर जेंच्यांनी ऑर्डर काडली ते आमचे AICCचे इन्चार्ज KC वेणुगोपाल, मागीर आमचे हांगा गोंयचे AICC इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरे, डॉक्टर अंजली निंबाळकर, आमचे गोयचे अध्यक्ष अमित पाटकर, आउट गोईंग महिलाची अध्यक्ष वीना नायक, लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमाव, मागीर MLA सर कार्लोस, MLA आल्टन, सगळ्यांनी आणि आमच्या मॅक्झिमम महिलांनी खूप हेल्प केले आणि सपोर्ट केले. सपोर्ट असल्या कारणान जातात खुबश्यो गोष्टी. सो हांव एक म्हणटा ते आभार मानता. आणि दुसरे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिला ती हांव एक्सेप्ट करता एक विनम्रतेन. आणि सगळ्यां बरोबर बसून डिस्कस करून एक मिटींग करून आता फुडलो प्लॅन काडपाक जाय म्हाका. सध्या जी काँग्रेसीक मरगड येयल्या आनी त्या हितूनसून कशें कितें फुडें वयतले तुमी? आतां मेनली म्हणजे गोंयचेच जर हें घेतलें जाल्यार गोंयान खूब कमी आमदार पासून खूब कमी आसा. हे हितून तुमी कशें फुडें वयतले? सो आता तुम्ही सांगले तशेंच गोंयान काँग्रेसूच सत्तेर ना गेली 15 वर्सां. सत्ता आसता थंय लोक आसता, हे आमी अग्री करूंकूच जाय. सो हे खूब मोठी जबाबदारी आसा, मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सगळ्यांक एकठांय करून एक म्हजो मेन विजन आसतलो की स्त्री शक्ती जी आसा ती अजून बळकट करपाची. नवीन फेस, नवीन लिडरशीप महिलांची आमी एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून जाता तितली महिला आनीक आमच्या मदीं एनरोल करतली मेंबरशीप ड्रायव्हान. मेंबरशीप ड्रायव्ह लॉन्च जाल्लेच आसा. आणि महिलाचे सशक्तीकरण हे आमचो मेन आसतलो टॉपीक. पण महिलांचे आमी इश्यूज, आता एक नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पहिले असल्या कारणान आमी खुबशे महिलांचे इश्यूज घेतलेले आसा. मागीर महिला सेफ्टी असो, दरवाड असो, म्हारगाई असो, अनएम्प्लॉयमेंट असो, सेफ्टीचे जाल्यार आमी एवरीडे इश्यूज पळयता. म्हणजे पेपर ओपन कर, न्यूज पेपर जाल्यार दिसता की आयज खंय कोणाक मॉलेस्टेशन जाला, अब्यूज जाला, रेप जाला, किडनॅपिंग जाला, अशें चालू आसता. सो हे सगळे मुद्दे घेवन बायलांचे मुद्दे मिडिया समोर हाडप, गव्हर्मेंटा समोर रेज करप, हे आमी करतली. आणि विचार धरून 2027 इलेक्शनाचो विचार धरून एक पार्टी ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग करप हे म्हजो मेन विशय आसता. तुम्ही पळयतात GNH.